काल आमकां इन्फॉर्मेशन मेळ्ळें 1300 HRS. सो अलॉंग वीथ DSPCA आमी थंय ती एक गाडी आमी एप्रिहेंड केली. त्या गाडयेक आमकां 152 एनिमल फॅटाचे कंटेनर्स मेळ्ळे. त्या कंटेनर्स आमी ताब्यांत घेतले आनी आमी वेटरनरी आनी FDA आपोवन आमी फूल इन्स्पेक्शन केलें, थंय पंचनामा केलो आनी आमी FIR रेजिस्टर केली अंडर एनिमल क्रुएलिटी एक्ट आनी बाकीची सेक्शन अंडर BNS सेक्शना अंडर आमी FIR रेजिस्टर केली. आनी जो एक्यूज आसा पळय हू वॉज ट्रान्सपोर्टींग मोहम्मद शब्बीर बेल्लारी, ताका आमी डिटेन करून ताका नोटीस दिली. आज कितें केलें तुमकां? आज आमी सॅम्पल्स थंय काडलात सो दॅट अंडर पंचनामा आमी सॅम्पल्स काडला सो दॅट ते एग्जामिनेशनाक धाडपाक मेळटले. FDA आनी वेटरनरी तें डिस्पोज करपा बी कशें? डिस्पोज करपाचें आमगे प्रोसेस चालू आसा. इधर आमी म्युन्सिपालिटीक बरयतले ना जाल्यार आमी परमिशन घेतले कोर्टाचेर आनी थ्रू प्रॉपर चॅनल आमी डिस्पोज करतले. आम्ही सॅम्पल्स घेतले. हय. कसले सॅम्पल्स? ऑयल दॅट सबस्टन्साचे सॅम्पल्स घेतले आनी ती फॉरेन्सीक स्पिशीज आयडेंटिफिकेशनाक धाडला. सगळ्या डब्यांचे घेतला काय एकूच हेचे घेतला? नो एक एज पर द कंप्लेनंट तो कितें सांगता तेजेर आमी ते वी हॅव टेकन द सॅम्पल्स. आनी ते हे आहा ते डबे कितें करतले आतां? खंयचे ते भितर दॅट आय हॅव नो आयडिया. दॅट पुलीस युअर नेम मॅडम? आय एम डॉक्टर फेर्नांडीस. डॉक्टर फेर्नांडीस, अतनासिया फेर्नांडीस.